मुखेल बंदर प्राधिकरण विधेयकाक भाजप सरकार जबाबदार ना। विरोधी पक्ष जेन्ना सत्तेर आशिल्लो तेन्ना हे विधेयक प्रस्तावित आशिल्ले। बंदरा कडल्यान सत्ता परत घेवपा खातीर भाजपान पावल उखल्लां। गरज पडल्यार भाजप आमदाराचे MLA प्रतिनिधित्व मंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक मेळटले म्हूण मंत्री मॉविन गुदिन्हो उलयला। हे गव्हर्मेंटाची प्रयत्न आसतली जाता तितले तेंचे पावर परते आमचे स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन घेवपाक। इनफॅक्ट माननीय प्रधानमंत्री मेळचे पडटले एक डेलिगेशन व्हरून की ताका सांगपाक गोंय म्हणल्यार एक धाकटुली स्टेट आनी हे धाकटुले स्टेटीनसून आमच्यो धाकटुल्यो ज्यो पंचायत आसा, आमच्यो धाकटुल्यो म्युनिसिपालिटी आसा, आमच्यो धाकटुले लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट जे आमी म्हणटात तांकां हे गव्हर्निंग बॉडीजांचे तरी आमी पावर काडून घेतले जाल्यार इट इज नॉट हेल्दी फंक्शनींग ऑफ डेमोक्रेसी। हे कितें तरी आमी हेजेर करचें पडटलें, पूण हे एक सरकारान करूना। रिकॉर्ड परत चॅक करा, आदी काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना कोणे हे सगळे अधिकार दिले, कोणे हे नोटिफिकेशन इश्यू करपाक कोणाची सही आहा ती चॅक करा।